या हांव संदीप पेडणेकर वेल्लर डिजे स्पोर्ट्स क्लबाचो हांव मेंबर ओन्ली मेंबर आसा एट प्रेजेंट आनीक हो आमगेलो 14th हो टोर्नामेंट चलता कंटिन्युअसली हांव 14 इयर्स आसा हे टोर्नामेंटाक सो आज उगे आनीक हे खेळटाले कोण मारगांव स्पोर्ट्स क्लब मारगांव मातशें एक्सपिरियन्सा वटेन मातशें बरें आसा म्हणून तेणी ती एक गोलाची लीड ती डिफेंड केली एक्सपिरियन्सा वटेन उगे मातशें डावन पडले आनी पेनल्टी वगडयले न्ही मिस आउट जाले न्ही सो पेनल्टी जाले जाल्यार मातशें बरें जाता आशिल्लें तूं आतांच्या भुरग्यांक कितें सांगूंक सोदता धाकल्या भुरगे जे आसात न्ही फुटबॉल खेळतात यूथ मॅचेस आतांच्या भुरग्याक म्हणल्यार कितें आतां आमी इन्स्पायर्ड बिंग इन प्रोफेशनल फील्ड वी आर प्लेयींग ऑन संडे कळ्ळें न्ही तुका संडे मॉर्निंग आमी खेळटात ओन्ली थिंग कितें यू शूड एवॉयड फुटसॉल एंड फोकस मोर ऑन दीस ग्रावंड्स देज इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टंट कित्याक लागून फुटसॉलाचेर न्ही तुगे स्पीड स्टॅमिना सगळें येता बट न्ही समथींग वील बी मिसींग वेन यू आर प्लेयींग इन फुटसॉल so only thing that you should play on the ground natural grounds that's it for especially for the youths and all you can practice on futsal but not to like a professional like you have to come on the ground and we are playing on Sunday every Sunday we are playing along with youngsters we are playing we are as a Sunday footballers we are playing and we have made a group so we are playing on Sundays every Sunday compulsory. So that's all.